4 शेकड्यां वयर पोर्तुगीजांच्या गुलामपणांत जिवोवपी गोंयकार परकी सत्तेक आनी जुलमी साम्राज्यशाहीक विरोध करपाचो यत्न करतालो। पुर्तुगीजांच्या विरोधांत राणेचीं बंडां, पिंटोचें बंड अशे उठाव गोंयांत जाल्ले। अशे उठाव निश्चितूच गोंयांतल्या स्वातंत्र्यमोगी शक्तीचें बळगें वाडयताले आनी फुडाराक पुर्तुगीजां आड बंड करपाक तांकां स्फूर्त मेळटाली। पूण हे चळवळीक दिका मेळपाक 18 जून 1946चो दीस उदेंवचो पडलो। गोंय मुक्ती संग्रामाक दिका दाखोवपी हो दीस आनी सभाबंदीचो कायदो मोडून पुर्तुगेज साम्राज्याक आव्हान दिवपी डॉ. राम मनोहर लोहिया गोंयच्या इतिहासांत उंचेली आनी मानाची सुवात जोडून आसात। भोवमानेस्त रवींद्र केळेकार हांणी 18 जून निबंदांत डॉ. राम मनोहर लोहिया हांच्या फुडारपणा खाला गोंयांत जाल्ल्या सत्याग्रहांत गोंयकारांच्या निर्भयतेचें जें दर्शन घडलें ताचें प्रत्ययकारी रितीन वर्णन केलां। कोंकणी अस्मितायेची राखण आनी कोंकणी भास आनी साहित्याचे उदरगतींत रायटर आनी फायटर जावन जिवीतभर वावुरिल्ले भोवमानेस्त रवींद्र बाबान ललीत निबंद हो साहित्य प्रकार समर्थपणान केळयला। पिंडान चिंतक आशिल्ल्या रवींद्र बाबान गोंयच्या सुटके झुजांत मोलाचो वांटो घेतला। केंद्रीय साहित्य अकादमीचो कोंकणींतलो पयलो पुरस्कार हिमालयांत भोंवडे वर्णनाक, अणकाराचो पयलो पुरस्कार आनी तांकां मनशांत हाडलें ह्या पुस्तकाक तांकां फावो जालो। कोंकणींत पयलो ज्ञानपीठ पुरस्कारा वरवीं रवींद्र बाबान कोंकणी भास, साहित्य आनी कोंकणी मनशाक भोवमानाचो खीण जोडून दिलो। वेळेवयल्यो घुलो, ओथांबे, समिदा, उजवाडाचे सूर, ब्रह्मांडांतलें तांडव अशा साबार निबंद संग्रहा वरवीं भोंवडे वर्णनां, ताऱ्या गिऱ्यांची वळख, आध्यात्म, तत्वगिन्यान, गांधी विचार अशे विशय सादेर सुटसुटीत भाशेंत कोंकणींत प्रभावीपणान मांडल्यात। गोंयच्या इतिहासांत डॉ. राम मनोहर लोहियाचें व्हडपण आनी 18 जूनाचें म्हत्व सांगपी ह्या निबंदाची सुरवात बरोवपी लोहिया मडगांवां सभा घेता आनी सभाबंदीचो कायदो मोडटा ह्या प्रसंगांतल्यान करता। मंगळार 18 जून 1946 दनपारचीं 4 जाल्यांत। सकाळ पासून उटंगाराचो पावस झडटालो। तातूंत गोंयच्या चोय दिकांतल्यान हजारांनी लोक मडगांवां जमिल्लो। वाटेकुशीक फुटपाथाचेर पसऱ्यांनी मेळत थंय लोक उबो राविल्लो। सरकारानूय शेकड्यांनी पुलीस वचत थंय उबे केल्ले। इतल्यान एक घोड्यां गाडी पेट्रोल पंपा मुखार येवन उबी रावता। गाडयेंतल्यान लोहिया देंवतात, म्हणटासर जुलियांव मिनेझीस देंवतात। पुलीस अधिकारी फोर्तुनातू मिरान धांवत येता आनी लोहियाच्या गळ्यांत हार घालतल्याक पिस्तोल दाखयता। लोहिया तागेलो हात आपल्या दाव्या हातान बागयता। लोकांच्या आंगार कांटो फुलून येता। फोर्तुनातू मिरान लोहियाक उलोवंक दिना, तो ताका धरून व्हरता। गोंय मुक्ती संग्रामाक दिका दाखोवपी ह्या प्रसंगांतल्यान निबंदाची सुरवात करून निबंदकार फाटल्या 436 वर्सांच्या गोंयच्या परिस्थितीचेर भाश्य करता। लेखक सांगता, फाटल्या 436 वर्सांच्या काळांत गोंयकारांनी असो वीर, धैर्यवंत, धाडसी मनीस पळोवंकच नाशिल्लो। गोंयकारांक लोहियांत फकत लोहिया न्हय तर गांधी, जवाहरलाल, सुभाष बाबू 1857 पासून 1942 मेरेनचे सगळे स्वातंत्र्यवीर दिश्टी पडटात। लोहिया गोंयांत चळवळ करपाक येवंक नाशिल्ले। बंदखणींतल्यान सुट्टकच एका वेगळ्या वातावरणांत कांय दीस रावचे अशें तांकां दिसूंक लागिल्लें। धर्तरेवेलो स्वर्ग म्हूण तांणी गोंयची नामना आयकल्ली। डॉ. जुलियांव मिनेझीसाक ते वळखताले। दोगूय जर्मनींत शिकताले। तेन्ना पासूनची तांची वळख आसली। जुलियांवागेर कांय दीस रावचें अशें थारावन ते गोंयांत आयिल्ले आनी ओसळण्या जुलियांवागेर राविल्ले। एवार्ग्यू जॉर्ज जुलियांवाचे शिश्य ओ हेराल्ड ह्या दिसाळ्यांत वावुरतालो। ओ हेराल्डाच्या अंकार एका कोणशाक डॉ. राम मनोहर लोहिया गोंयांत पावल्यात आनी ओसळण्या डॉ. जुलियांवागेर रावल्यात म्हणपाची खबर बारीकशा टायपांत ताणें छापली। पूण बारीक टायपांत छापिल्ली ही खबर गोंयकारां खातीर व्हडली बॅनर लायन खबर थारली।
त्या खिणा सावन गोंयच्यो सगळ्यो वाटो असोळणेचे दिकेन चलपाक लागल्यो। दोतोर, आदवोगाद, पत्रकार, विद्यार्थी अशा साबार मळावेले गोंयकार लोहियाक मेळपाक गेले। सत्याग्रह करपाचो निर्णय घेना फुडें गोंयांत कोण कसली कामां करतात हाची वासपूस तांणी केली। तेन्ना तांणी पुरुषोत्तम काकोडकराचें नांव आयकलें। रोखडोच ताका आपोवणो धाडलो। हांव 18 जूनाक सत्याग्रह करपाचो आसा। म्हजे फाटल्यान तुमचे भितरले कितले जाण येतले? ह्या लोहियाच्या प्रस्नाक काकोडकरान जाप दिली। कोण आयलो ना जाल्यार हांव तुमकां एकले वचूंक दिवचो ना, हांव तुमचे वांगडा आसतलो। पुरुषोत्तम काकोडकरान दाखयल्ल्या ह्या विश्वासांत प्रातिनिधीक स्वरुपांत गोंयकारांची आपले भुंयेर मुक्त स्वास घेवपाक लागिल्ली तळमळ आनी स्वराज्याचो हावेस आशिल्लो। लोहियान भारतीय स्वातंत्र्याची चळवळ पळयल्ली। गोंय पोर्तुगेजांच्या शेकातळा आसलें तरी गोंयकार हो मूळ भारतीयूच आनी खंयचोय भारतीय सदांकाळ परकी सत्तेचो जुलूम सोंसचो ना, स्वराज्या खातीर झुजतलो हाचेर लोहियाचो विश्वास आशिल्लो। फकत गरज आशिल्ली एक सुरवात करपाची, एक दिका दाखोवपाची। लोहियाक धरून वरिना फुडें मडगांव तिडकीन उसळ्ळे। जे लोक 25 नोव्हेंबर 1510 पासून म्हणल्यार आल्बुकेर्कान गोंय घेतलां तेन्ना पासून 18 जून 1946च्या सकाळच्या आदेसा मेरेन फिरग्यांक बियेत जियेल्ले त्या दिसा 5 उपरांतच्या सांजेच्या आदेसाक हड्डे मुखार काडून जय हिंदाच्यो मोठ्या मोठ्यान घोशणा दिवपाक लागिल्ले। खवळेल्ल्या दर्यांत ल्हारां ल्हारां उचलून येवची तशी खवळेल्ल्या गोंयकारांची ल्हारां मडगांवच्या पुलिसांचेर आदळपाक लागली। एके कडेन आयिल्ल्या जमावाक दुखळून पयस करता म्हणसर दुसरे कडल्यान दुसरो जमाव येवचो आनी आदल्या जमावा परसय मोठ्यान जय हिंदाच्यो घोशणा दिवन पुलिसांच्या आंगार पडचो। पुलीस गोंदळले। धरून वेल्ल्या भितर एक चली आशिल्ली। तिका सोडात नाजाल्यार आमकांय भितर दवरात अश्यो घोशणा दीत 30-40 चलयांचो एक मोर्चा पुलीस चौकेर आयलो। कोमोदादीन अखेर तुमीच तांकां समजावन घरा धाडून दियात अशें खासा लोहिया कडेन मागलें। लोहिया भायर आयले आनी पेटिल्ली ज्योत पालोवन दिवं नाकात अशें सांगून तांणी लोकांक घरा वचपाक लायले। पूण लोक घरा वचपा बदला मडगांवभर जय हिंदाच्यो घोशणा दीत भोंवत रावले। 18 जून हो गोंयचो क्रांती दीस आनी ह्या दिसा गोंयकारांच्या मनांत क्रांतीची ज्योत पेटोवपी डॉ. लोहियाक गोंयच्या इतिहासांत उचेल्ली सुवात फावता।